राज्यात नवरात्रांचो जल्लोष चल्ला। या निमतान सांस्कृतिक कार्यावळी सहित धार्मिक कार्यावळींचोय मेळ पळोवपाक मेळटा। नवरात्रात नेणट्यांपासून जाणट्यांमेरेन सगळेच दांडिया आणि फुगड्यांच्या रंगात रंगले। पळोवया गोंयभरच्यान नवरात्रांचे काय उर्बे भरीत खीण। आणि बरें एक दिसता की ह्या नवरात्रीच्या निमतान आणि ह्या IT युगान भितर आयच्या हातून भितर मकराचो उत्सव जो आशिल्लो तो यंगर जनरेशना कडेन पावूनाशिल्लो, पण मोठ्या प्रमाणात तो आतां यंग जनरेशना कडेन पावला की देवळांनी मकरांचो उत्सव जाता। आणि गोंयांत मकर हें फक्त देवीचेंच सजयता अशें ना, जाल्यार देवांचेय मकर सजयता। जशें चंद्रेश्वराक शंकराचे आसतले, नागेशाक आसतले, मंगेशी आसतले, आणि त्याच बरोबर वेगवेगळे शांतादुर्गेचे कवळे आसूं किंवा आनी कितें आसूं, अशें गोंयभर सगळे कडेन नवरात्रीचो उत्सव जो आसा तो वेगवेगळे पद्दतीन जाता। ह्या देवळान 9 दीस नवरात्री निमित्तान आमी दांडिया आरती करता डेली। मागीर दांडिया जातात। 8वे राती आमी 7वे राती आमी सरस्वती पुजतात। पण काल कितें जालें, काल पुजली पण वाड्यार कोण तरी एक्सपायर्ड जालो, तेका लागून आमकां विसर्जन करपाक मेळना। आज आमी केलें विसर्जन। त्या निमित्तान आमी एक कुकिंग कॉम्पिटिशन दवरलें बायलां खातीर, मिलेट्स आनी कडधान्य। तो सगळे वाड्या वयल्या लोकांनी पार्टिसिपेट केलें। आनी डांस प्रोग्राम आरती जाता मागीर बाकी बरें भुरग्यांचो बी थोडी गिफ्ट बी आमकां खूश जाता। थंयचे सगळे अकाउंट सगळे तितलो लोक येता हांगा। लोक कसलो येता हांगा? लोक भरपूर वचपाक जागो मेळना, ते बाकी खंयच्या खंय येतात। थोडे आतां ते पांदर कडल्यान खंयच्यान काय ना गोंय मुखार सावन येयला आतां। कृष्ण मंदिर देवस्थान समिती तर्फे 8वी रात सो तशेंच सरस्वती पुजन आशिल्लें आमच्या देवळान। सो ते बरे बाजात आमी साजरे केले। जशें बरो लोकांचो उत्साह आनी प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां। सो तशेंच आमी वाड्या लोकां खातीर रांदपाचो कार्यक्रम दवरलो। थंय बरे पार्टिसिपंट्स मेळ्ळे आमकां तेच्या मदीं, आनी सामकें बरो व्हडलो ग्रँड सेलिब्रेशन असो एक आमचो कार्यक्रम जालो। तर आयचं ह्या वर्सा आमी स्कुलान सरस्वतीची साजरी केली आहा, त्याच्या खातीर आमी एक स्पेशल डेकोरेशन तुमच्या मुखार दवरलेलें आसा। इको फ्रेंडली अशें एक डेकोरेशन आसा। माडाची जी चुट्टां आसता त्याच्या पासून आमी सबंद डेकोरेशन केल्लें आहा। हे डेकोरेशन करपाक आमकां आमच्या स्कुलांतली जी भुरगीं आहात त्या भुरग्यांचो भरगोसो असो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो। चुट्टां आयज काल खूब जाणां वळोवपाक येयनात, पूण त्या निमतान भुरगीं आमची शिकली वळोवपाक। तशेंच ही चुट्टां आमकां एकठांय करपाक किंवा ती चुट्टां आमकां हाडून दिवपाक सुद्दां आमच्या स्कुलांतले जे हितचिंतक जे आसात किंवा पालक वर्ग जे आहा तेंच्यांनी आमकां भरघोस असो पाठिंबो दिल्लो आसा आनी अशेंच सहकार्य तेंचे आमचे सगळ्या कार्यक्रमांक चालू आसता।
सरस्वती पूजा ह्या निमतान आमच्या स्कुलान वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन केल्ले आहा. तितूर रांगोळी स्पर्धा आसतली, आकाशकंदील स्पर्धा आसा, त्यानंतर पाककला स्पर्धा आसा, खाण्याचा डबा, खाऊचा डबा जे आमी म्हणटा ते आमी पालकां खातीर दवरलेले आसात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.